फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला। पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकांचे नाव मुखार आयला ताचेर मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना। गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो जो सीओ आसा तेणी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडल्यान मेळ्ळेलो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली न्हू आपली बनावट आसा आनी स्टॅपूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा। आनी त्या संदर्भात जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो। आनी हे संदर्भात जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो। जेन्ना ह्या संदर्भात शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्याक दिवना, जो आपल्याक नाहक हितून वचपाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हूण तेणी इन्क्वायरीक समोर वयतना सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा। जेन्ना ह्या संदर्भात जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा। जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा। ह्या संदर्भात परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यान घेतले अशें सांगलें। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।